दुयेंसाचें कितें कारण? पयशांचे बाबतींत उणेपण तांचें कितें कारण? सुफोल जायना पळय तें कारण कितें? सगळ्याकीन पयलें दुयेंसाचें कितें कारण? राजाचें दुसरें पुस्तक पयलो आवेसवोर. आहाब मेळ्ळ्या उपरांत मोआब इस्रायलाच्या विरुद्ध जालो. मोआब इस्रायलाच्या विरुद्ध आयलो. सामर्यांत आपल्या उंचल्या कुडांतल्यान बोलकावांताव सोकला पडोन आहाजिया पिडेंत पडलो. देखून ताणें आपल्या दुतांक असो निरोप दिवन धाडले, वचात आनी हांव पिडेंतलो बरो जातलो वो ना ह्या विशीं बाल-जुबूब एक्रोनाच्या देवाचें मोत घेयात. आहाजिया दुयेंत जालो. आहाजिया कोण? आहाबाचो पूत. आहाब कोण? एकदम खोटो मनीस, वायट मनीस. सोर्वेस्पराची भिरांत दवरी नासतना बायलेचें आयकोन सारकें पातक्याचें जिवीत जियेलो. एका पातक्या मनशाचें जोलोम घेतला तो पळय वो आहाजिया. पवित्र पुस्तक म्हणटा आहाजिया पळय रास कोत्ता पळय त्या काळार ताच्या उंचल्या बोलकावांतल्यान तो सोकला पडलो. एक्सिडेंट तिंगा घडलो. एक गोडणी तिंगा घडली. एक्सिडेंट वेगवेगळे असतात. गाडयांचे थिंगासोर एक्सिडेंट जातात. तेन्ना काम कोत्ता आसतना थिंगासोर एक्सिडेंट जातात. बांदपास कोत्ताना पासून केन्ना थिंगा एक्सिडेंट जाता. एक दीस एक भाव येवन मागणें करूंक म्हटलें. कितें कोणूय चाललें तेन्ना ताच्या आंगाची पळय थोडी आळां मोडलेली. एकदम सारको ओस्कोत जाला. कारण कितें काय थिंगा केन्ना तरी ताका एक एक्सिडेंट जाल्लो. हांव एक व्हरतो मिस्त्री. दुसरे माळयेर पळय जेन्ना हांव काम कोत्तालो निसरलो आनी हांव पडलो. एक सारको मिस्त्री जाता. तूं काम कोत्ताना थिंगा एक्सिडेंट जावं येता. आनी एक पावटी एक भयण येवन बावा म्हज्या पासत तूं मातशें मागणें कर. कितें जालें? तो एड्स पेशंट म्हणून हांव नको आसलें. ताचें रगत पळय जेन्ना हांव तपासतालें पळय चुकीन ताजी सूय म्हाका तोपली. हांवें ताचेर ध्यान दिवंक ना. पूण रिपोर्ट येतच मागीर गोमोन येलें तो HIV म्हूण. बावा देरेपेंतूच पळय ही गोडणी घडली. येस. आनी पळय तूं एक नर्स आसता पळय आनी थिंगा हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट कोत्ताना आनी कोरोनाच्या वेळार पळय ह्यो मारकांत येयल्लो पळय तेन्ना ते सगळ्याकूच शिंपडटाले तेन्ना हॉस्पिटलांत काम कोत्ता पळय आदार दिवपी सेवा कोत्ता पळय दोतोरां सांगता पासून थिंगासोर एक्सिडेंट जातात. काम कोत्ता ते पळय नर्सी बरोबर थिंगा गोडणी घडटात. शेतान तूं काम कोत्ता आसतना देरेपेन तूं सोरोप चाबोत जाल्यार थिंगासोर एक्सिडेंट जावं येता. पावोन इसरोन आनी एक्सिडेंट जावन तूं बायंतूय पडटाय. म्हणल्यार एक्सिडेंट ते शेतानूय जावं येता. एक्सिडेंट काम कोत्ता ते सुवातेरय जावं येता. एक्सिडेंट प्रवास कोत्तानाय जावं येता. एक्सिडेंट सेवा कोत्ता आसतना पासून जावं येता. केन्नाय तें जावं येता. एक्सिडेंट पळय रास कोत्ता पळय तांचे जिवितान पासून तें घडों येता. तुमी काम कोत्ता जायत, सेवा कोत्ता जायत, ओ रास कोत्ता जायत, ओ प्रवास कोत्ता जायत. शेतान आसूं एक्सिडेंट जावं येता. अशें घडोंक येता पळय तशें रास कोत्ताना त्या राजा सांगाता असली गोडणी घडली. तो एक्सिडेंट असो पळय तो वयर बोलकावांतल्यान सोकला पडलो. असली एक्सिडेंट जाले. कितें थिंगासोर जालें म्हटल्यार त्या भाशेन उंचान सोकला पडलो ताची भलायकी बिगडली. अशें जाता न्हू. वयरसान सोकला पडल्यार, प्रवास कोत्ताना एक्सिडेंट जायत जाल्यार, शेतान थिंगा सोरोप चाबोत जाल्यार, काम कोत्ताना हॉस्पिटलांत थिंगा घडोंक येता. बांदपास कोत्ता आसतना खंयसरी आसूं थिंगासोर काम कोत्ताना एक्सिडेंट जाता पळय थिंगा दूख जाता पळय तें कोणाक? तुज्या कुडीकूच. जाल्यार आयज पळय तुज्या कुडींत आसा पळय तें पळय दुयेंस. तुज्या कुडींत आसा पळय तें आतां घाये. तुज्या कुडींत पळय आतां पळय तें ओस्कोत काय ताचें कितें कारण काय? सेवा कोत्ता आसतना गोडेक थिंगा एक एक्सिडेंट जाला जायत आनी तो एक्सिडेंट तुका सारकोच ओस्कोत करून थिंगा सोकला उडयला आनी तूं आतां सदांच हांतरुणाचेर आसाय.
आनी प्रवास करतना ऑफकोर्स तूं एक ट्रक ड्रायव्हर आसूं येता, बस ड्रायव्हर आसूं येता, ओ कार ड्रायव्हर आसूं येता, तूं बायकार वयतना थिंगा एक्सिडेंट जावं येता. असो प्रवास करता आसतना थिंगा एक्सिडेंट जाला जायत आनी ताचो परिणाम तूं आयज हॉस्पिटलान आसाय, वो तूं घरानूच, ओ तूं खाटीर पडलाय, ओ तुजी भलायकी बरी जाता पळय तसले तूं घडणेन आसाय. जाय थिंगासो तूं शेतान काम करतना जाला पळय ते एक्सिडेंटान आयज घरान तूं सारको तो दुयेंसान बेजार जाल्लो आसाय. तुमी कोणीय जावं, कसलेय कारणाक लागून दुयेंतांतल्यान तूं पासार जाता जाल्यार तेजें कारण कितें काय? आहाजिया दुयेंत जालो. आहाजिया मरणांतल्यान आतां झुजता. वो आहाजिया एका पातकी राजाचो पूत, एक पापी राजाचो पूत तो आहाजिया. ताचे विशयान कितें हांगा वाजी जाला अशें बरयलां. आहाजिया उंच बॉलकावांतल्यान सकला पडलो आनी दुयेंत जालो. तेन्ना ताणें आपल्या दुतांक अशें सांगून धाडलें, तुमी वचोन एक्रोनाच्या बाल जोबब ते देवाक विचारून येयात, हांव वाचतलो वो ना, साल्वार जातलो वो ना. बाल जबूब नांवाच्या देवा लागीं वचोन विचारून यात कितें तो सादता. थिंगा वचोन तुमी विचार, हांव जियेतलो वो मरतलो. मातशें तुमी ध्यान दियात, तो आतां कितें खबर घेवंक सोदता थिंगा. तो जे कोणाची पुजा करता पळय ताका तो सोरपोडटा पळय त्या देवाची तो बाल जबूब म्हाका साल्वार करतलो वो ना, अशें हिंगा अशें बरोवंक ना. म्हणजे ताका आतां बरी खबर आसा ती कोणाचो पळय सोरपोडटा पळय तो बाल जबूब तो ताका साल्वार करचो ना, ताचे पळय दुयेंसाक पेकोवणी मेवची ना. ह्या भाशेन ताका बरी खबर आसा. आयज जायते लोक दुकान आनी प्रश्न करता त्या वेळाचेर कित्याक सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवना, म्हटल्यार जे कोणाचे ते विस्वास ठेवता पळय ते कोणे मागणें करिनात आनी विनंती करिनात. कारण कितें म्हणल्यार तांकां विस्वास ना पळय, ते कोणाचे पळय ते बोस करता पळय ताजेर तांकां विस्वास ना. कित्याक ना अशें विचारीत जाल्यार म्हणल्यार पाटी पासून तांकां तसलो अनुभव ना पळय. फाटल्या फावटी जेन्ना हांवें मागणें केलें म्हजे सर्वेस्परान ताका जबाब दिलो तसलो अनुभव आजुनूय ना. असले स्थितीन पळय आसतना हांव सर्वेस्पराची पुजा करता पळय ताणें म्हाका जबाब दिला. असलो अनुभव ना पळय तेन्ना चालते भाशेन मनीस तो बोस करता पळय ताजे पळय तेजे ते भक्तीपण उणें जाता आनी हांगा आहाजिया त्याच पंगडाचो मनीस तो बोस करता, सेवाय करता, पूण ताका विस्वास ना. तो सेवा करता आनी बोसता पळय तो बाल जबूब, ती बरी करता पळय ती देवता तो बरो करतलो ना तें खबर ना. ताका उबारून दवरतलो ताका तें भरोसो ना. भलायकी मेळटली ताका विस्वास ना. पूण बरी खबर हांव जाचो प्रचार करता तो जेजू क्रिस्त भलायकी दिता तो सर्वेस्पर तो. कित्याक म्हज्या सोम्यान म्हटला भलायकी दिता पळय तो सर्वेस्पर हांवूच तो. जेजू क्रिस्त जेन्ना ह्या संवसारांत कुडी रुपीन आसलो तेन्ना कितल्याच लोकांक ताणें भलायकी दिली, जायते लोकांक ताणें पेकोवणी दिली, जायते लोक तांचे लागीं येयले तांकां भलायकी दिली. घोडेक आयज तुमी तो दुयेंत आसात जाल्यार तुमच्या पासत एक बरी खबर. हांव जो कोण प्रचार करता हो सोमी, तूं कोणाचेर विस्वास ठेवता तो सोमी, पेकोवणी दिता तो सर्वेस्पर. तितलेंच न्हय, पवित्र पुस्तक म्हणटा ताच्याच गाया वरवीं आमकां पेकोवणी मेळटा. जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हाज्या पासत ताका गाये दिले. ताणें पळय तो चापकाचो मार्ग खारून आमकां पेकोवणी मेळटा. अशें पेकोवणी मेळपाक पयले तावन जेजू क्रिस्तान ताची किंमत फारीक केली. पूण ह्या आहाजाच्या विशयांत पेकोवणी मेळपाचे चान्स ना. ह्या आहाजाचे पळय दुयेंसाच्या विशीं पोत्तून बरो जातलो ती सोमदी ताका ना. कित्याक अशें म्हणटा पळय तो बोस करता पळय उपासना करता पळय तो बाल जबूब हो देवता तो जिवो न्हय. आयज चालते भाशेन ह्या संवसारांत दोन भाशेंचे पंगड. एक पंगड जिव्या देवाची सर्वेस्पराची उपासना करता ते, आनी दुसरो पंगड जो जिवो ना पळय ताची उपासना करता ते. आज हे संदेश पळय आयकता ते म्हजे भावा भयणांनो, तुमी कोणाक बोसता? जिवे देवाची तुमी बोस करता काय हांव जे कोणाक बोस करता पळय तो विस्वास ठेवता पळय तो सर्वेस्पराचो जिवो आसा? अशें नेटान सांगप म्हणल्यार कितलें बरें जातलें.
म्हजें तशें सांगता, हांव जे कोणाची सेवा कोत्ता, हांव जे कोणाचो प्रचार कोत्ता, म्हजो सोमी काल आयज आनी येता ते काळान तो जिवो आसा, जिवो तो आसतलो. तो म्हाका लागोन तुका लागोन मरोन गेल्लो, पूण तिसऱ्या दिसा मरणांतलो तो पोतून जिवंत जालो. मरणांतल्यान पळय जिवंत जावन पळय तो मागीर 40 दीस पर्यंत इस्रायल देशान पळय जेरुसलेमाच्या त्या प्रांतांत दिश्टी पडलो. 40 दीस पासून दिश्टी पडलो. जिवो जाल्या उपरांत 40 दीस पर्यंत सोमी दिश्टी पडलो. त्या उपरांत आनी ताजे शीश थिंगा पळयत आसतना तो स्वर्गार मळबाणी तो उंच गेलो. थिंगासर स्वर्गदूतांनी कितें म्हणलें तुमकां खबर आसा? ज्या प्रमाणे तुमी ताका स्वर्गार वयता तुमी पळयला, त्याच प्रमाणे तोच जेजू क्रिस्त पोत्तून येवचो आसा. पोत्तून तो येवचो आसा. जर आमी ते सेवा कोत्ता पळय तो सर्वेस्पर पवितूच न्हय, जो सर्वेस्पराची आमी सेवा कोत्ता पळय तो दर एका दिसा तुजेर आनी म्हजेर तो ध्यान दिता. तो स्वर्गार तावन तो पळयता. आयज जिवो तो आहाजिया, आहाबाचो पूत. आहाब राजवट चलयता पळय ते राज, त्या राज्यान सर्वेस्पराची सेवा जावंक जाय आसली. सर्वेस्पराची उपासना जावंक जाय त्या राज्यान. ज्या राज्यान सर्वेस्पराची सेवा आनी उपासना जावचे आसले पळय तो राजा आहाब, त्या राज्यान सर्वेस्पराच्या रुपान ताका बोस करूंक जाय आसले पळय ते सर्वेस्पराक सोडून बायलेन हाडल्या पळय ते फोटकिरे बाल जबुबाच्या मुर्त्यांक थिंगा हाडल्या. त्या आख्ख्या देशाक सर्वेस्पराचे विरुद्ध आहाबाची बायल जेजबेल लोकांक सर्वेस्परा कडल्यान पयस केले. बावार्थ्यां कोणेच लग्न जावचो, बावार्थी बावार्थ्या कोणें तो लग्न जायत जाल्यार त्या फामिलीचें निसोणटान जावचें पळय हेंच थिंगासर ती मांडावोल. आहा पळय जे कोणा कडेन लग्न जाता ती वस्तुरी पळय ज्या प्रांतांसान आयली त्या प्रांताचे पळय ते रावता थंयसर. एक्रोनाचो बाल जबूब तो आसत वो थिंगासर पळय उपासना कोत्ता पळय ते दुसरे बाल देव आसत, दुसरे देवता पळय तांची सेवा तांची उपासना कोत्ता ते एका याज्ञिकाचे चेडूं ते येता आसतना आपल्या सांगाता आपल्याचो बावार त्या आहाबाच्या घरान हाडले आनी शेवटाक आहाबाक पासून तर सकलाक घोलता आपल्याच्या बावार्थान ताका घेरो घालता. आहाब असलो मनीस ताणें सर्वेस्पराक बोस दिवंक जाय आसली. शेवटाक आपल्याचे बायलेचे आयकोन सर्वेस्पराक बोस दिवपाचे बंद कोत्ता. ज्या भाशेन ताची बायल सांगताली आनी फोटकिरे ते प्रवादी म्हणटाले अशें बाल जबुबाचेच बाकीत कोत्ताले पळय तांचेर विश्वास करपाचें सुरू केलें. आवयान आयकात, बापायन आयकात. आहाजिया सर्वेस्पराची बोस करप ताणें केन्ना सावन सोडली ताका सोयत नासली. खरो सर्वेस्पर कोण पळय तो नको आसतना, तांकां सांबाळ दवरता पळय सर्वेस्पर तो जिवो आसा हें नको आसतना, ताची आवय पळय दुसरे संस्कृतीचे पळय त्या भाशेन शिक्षण दिताली. दुसरे संस्कृतीचें शिक्षण पळय ताच्या बापायन ताका पळय दिलेली ती सर्वेस्पराचे नदरेन तो एक खोटो मनीस कसो जियेतालो. आयज दुयेंस ताच्या जिवितार आयला. ती पळय आवय आनी बापायन पळय थिंगा चूक केली तो आयज पुतूय थिंगा चूक कोत्ता. आवय बापायनो ओत्मीक विशयान थिंगा चुकी करिनाकात. ताची सेवा कोत्ता आसतना ताची उपासनाच्या विशयान थिंगासर ताची सेवा कोत्ताना ताच्या फाटल्यान चलपाच्या विशयान बेपरवा तुमी करिनाकात. आहाब आपल्याच्या लग्नाचे विशयी थिंगा बेपरवा करून दुसरे जातीच्या चेडवा कडेन काळार जालो. ते घरान येवन आतां घरान जल्मल्या त्या भुरग्यांक आपल्याच्या सर्वेस्परा कडेन पयस कोत्ता. तितलेंच न्हय आपल्याच्या गोवाकूय जिव्या सर्वेस्परा कडेन पयस कोत्ता. त्या देशान आसले पळय ते भोगतूय तांकां सर्वेस्परा कडेन पयस कोत्ता. एक ओस्तोरी एक दुसऱ्या संस्कृतीन बोललेली आसली. जेजेबेल नांवाची एक ओस्तोरी. त्या देशान रावताले पळय सर्वेस्परा बरोबर ते भिरांतीन चलता पळय तसल्या मनशांक धमक्यो दिवन तांकां भिरांत दिवन तांकां सगल्यांक आपल्याच्या अधीन करपाचे प्रयत्न कोत्ता. आहाजिया नांवाचो राजा वयर तावन सकला पडलो. दुयेंत जावन आतां अंथरुणार पडला. अशेंच आमी हांगासर पळयता. म्हणल्यार ताचें कारण कितें? हे दुयेंताचें कारण कितें? एक पेज फाटीं गेल्यार थिंगा जबाब मेळटलो. राजावांचें पयलें पुस्तक 22 आवयसवर.
51 आणि 52 वर्ड. जेहोवाच्या राजा जेहोफाताच्या 17वे वर्सा आहाबाचो पूत आहाजिया सामारियांत इस्रायलाचो राजा जालो आणि 2 वर्सां इस्रायला वयर ताणें राजवट चलयली. इस्रायलाक पातकांक पोडचें केल्या आपल्या बापाय आनी आवयन, तशेंच नेबाताच्या पुता जेरोबामाची खोटी वाट दवरून ताणें सर्वेस्पराचे नोदरेन वायट तें केलें. सर्वेस्पराचे नोदरेन सारकेंच वायट तें अशें ताणें केलें, कारण ताजे आवय आनी बापायचे त्या भाशेन ताणें ताची चाल चल्लो. आमचे सेवेन पयचे भाग घेतात, आमच्या चड लागीं आसा पळय तांकां हांव तांचे बरोबर मागणें करून तांचे सांगाता मागणें करून सेवेक आसत. निर्णय घेता आसतना पळय तसली समधी आसतना हांव चालते भाशेन कितें म्हणटा तांकां, तुमी सगळे सेवा करात. आमी अशें सेवा करूंक जाय. आमची सेवा अशी आसूंक जाय, फाल्यांच्या दिसा तुमच्या भुरग्यांक तुमी म्हणोंक जाय, कितें तुमी जाणां पुता, जशें हांवें पळय सर्वेस्पराची सेवा केला तशें तुवें करीत जाल्यार पुरो. हांवें केलां तशेंच तुवें सेवा केल्यार तें पुरो. अशें म्हणोन जाता पळय तशी तुमी सेवा करची, अशें हांव म्हणत आसता. आयज तुमचीं भुरगीं आसा जाल्यार त्या भुरग्यांक तुमी अशें सांगूंक पावची, जशें हांवें पळय सर्वेस्पराची सेवा केल्या, जशें हांवें पळय सर्वेस्पराची सेवा केल्या, ज्या भाशेन सर्वेस्परा भाशेन वावर केला, ज्या भाशेन सर्वेस्परा भाशेन धांवन दुपोट केल्या, जसो हांव सर्वेस्पराची वाट पळयत आसलो थंय पासून त्याच भाशेन करचें, अशें म्हणोंक जाता तशी सेवा करची. म्हजी जी आशा आसा, म्हजी जी इच्छा आसा, एका दिसा म्हजे भुरगे म्हज्या भाशेन तांणी सेवा करची अशी आशा दवरता. गर्व आनी मिजाज घेवन म्हणना, पूण सारकें ल्हानूय काय ना अशें म्हणटा. म्हजे भुरगे म्हज्या भाशेन सेवा करचे, म्हजेकीन व्हडती तांणी सेवा करची ही आशा दवरता. आवय बापायनो, तुमच्यानी अशें म्हणूं येता, म्हजी भुरगीं म्हज्या भाशेन जिवची, म्हजी भुरगीं म्हज्या भाशेन पवित्र जावची, म्हजी भुरगीं हांव वागता तसो ताणें वागचें. अशें म्हणपाची ओत्मिकाय आवय बापायच्या रुपान तुमच्या मदीं आसा काय? आतां आमी मागणें करुया. बापा, आमच्या भुरग्यांक तुका आमी दाखोवंक जाय, तुजो मोग आमी दाखोवंक जाय, तुजें बोगसण आमी दाखोवंक जाय, तुजी देख दाखोवंक जाय. आमच्या भुरग्यांक आमी म्हणोंक पावूंक जाय, आमच्याच भाशेन तुमी जिवंक जाय. म्हज्याच भाशेन क्रिस्ताचे भुरगीं कशें जिवची अशें सांगता तसल्या आवय बापायच्या रुपान उतर आयकता दर एकल्याक बदल तूं बापा, तांकां घडय बापा. म्हज्या भाशेन ती फामील ती बांदून हाडूंक जाय, म्हज्याच भाशेन तांणी फामील चलोवंक जाय, तांकां पोसूंक जाय अशें सांगता तसल्या आवय बापायच्या रुपान दर एकल्याक बापा तूं भेट दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हे मागणें हांव मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.